वरचे हरवळे हांगसर गोमंतक मजदूर संघाच्या बॅनरा खाला गोवा म्युनिसिपल वर्कर्स युनियनान नगरपालिकेच्या सफाई कामगारां खातीर बसका आपयल्ली। ह्या बसकेन वाळपय, सांखळे आणि पेडणे नगरपालिकेच्या सफाई कामगारांनी हजेरी लायिल्ली। पगारान वाड करची तशेंच कामान फिक्स करचे म्हण ह्या बसकेन मागणी केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आम्ही आमचे एक दिसाचें अधिवेशन आपयल्लें म्युनिसिपल वर्करचे पेडणे, सांखळे आणि वाळपयचे आसात। तर तांचे बेजीक डिमांड जे आसले ते डिमांड आमी ठराव घेवपा खातीर आपयल्ले। तातूंत आमी 4 ठराव घेतलेले आसात। एक जे गेले 25-30 वर्सां 20 वर्सां काम कंटिन्युअसली काम करतात डेली वेज म्हणून तांकां रेग्युलरायज करचें। जे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसा किरपाल वर्सीस गाजियाबाद त्या जजमेंटा प्रमाणे जे वर्करांक कंटिन्युअसली काम करतात तांकां सगळ्यांक रेग्युलरायज करचें। स्टेट गव्हर्मेंटाचें गोवा गव्हर्मेंटाचें 1986 एक जजमेंट आसा, आपले ऑर्डर आसा, नोटिफिकेशन गॅजेट नोटिफिकेशन आसा आनी तातूंत म्युनिसिपल वर्कर आसात गोंयच्या तांकां पगार कसो दिवचो हें तातूंत ठरयल्लें आसा। जे पे कमिशन आसता म्हणजे आतां 7 पे कमिशन आसा ताजी मिनिमम सॅलरी आसा ती डिवायडेड बाय 26 करून त्या कामगारांक डेली वेज दिवपाक जाय जो पर्यंत तांकां कन्फर्म करिना तो पर्यंत अशें तें नोटिफिकेशन आसा। तर हें सरकार तें नोटिफिकेशन इम्प्लिमेंट करिना, तें इम्प्लिमेंट करचें असो एक आमचो ठराव आसा। दुसरो ठराव जो आसा की PFचे केसीस आसा। PF जे आसा ते PF डिडक्ट जातात पूण काही कंपनी पेडणे सारखे जे आमचे म्युनिसिपालिटी आसा ते डेपॉजीट करिना, बाकीचे डेपॉजीट करता पूण ते प्रत्येक कामगाराच्या जो अकावंट आसा त्या अकावंटान ते घालपाचें प्रोसिजर आसा ते एडॉप्ट करिना आनी ताका लागून जे कामगार एक्सपायर जाल्ले आसा, रिटायर जाल्ले आसात, जवळ जवळ 30 कामगार ह्या तीनच जे म्युनिसिपल कावन्सिलाचे जे 30 कामगार जे रिटायर आनी एक्सपायर जाल्ले आसात तेंचे अजून सेटलमेंट जायना। कारण जो कामगार सर्विसेक आसतना जेन्ना रिटायर जाता त्या कामगाराक सादारणपणे 7 लाख रुपया EDLI म्हणून मेळटा, तेजे बाकीचे सोडून ते सुद्दां बेनिफीट एक्चुअली म्युनिसिपल कावन्सिलान दिवपाची गरज नासता, ते तेंचे बेनिफीट ते सुद्दां तांकां अजून दिवपाचे प्रोसेस ताका हे म्युनिसिपालिटी करिनात। आणि हांव चेअरपर्सन आसतना सुद्दां आमच्या कडेन कायद्याच्या दृश्टीन कांयच फॅसिलिटी नासल्यामुळे आमकां तांकां कितेंच दिवंक मेळनासलें। अशे जे विशय आसा तेंचे जे समाजाचे जशें म्हटलें प्रतिभापान आनी आमी सगळे जाणा सगळ्यान घाण ही गजाल म्हणजे जी आमी वेस्ट तयार करता घरान आनी जेचे वेस्टाक आमी हात लावन स्वता विट्टा। सकाळी जे आमी दनपारां जे जेवता ते भायर उडयता, डस्टबिनान उडयता आनी फाल्यां ते मागीर ते सांजचे जर डस्टबीन भायर उडोवपाक घरांसून भायर उडोवचें जाल्यार आमी विट्टा आनी हें डस्टबीन घाण जाल्लेले दुसरे दिसा ते लेबर काडटात, तेजो वेवस्थीत स्टीम लायन करतात। तेज्या भायर समाजात भितूर आपल्या सोसायटी भितूर जितली घाण आसतली गटरांची आसतली XYZ सगळी घाण ती ते क्लियर करपाक समाजाक सपोर्ट करतात। आनी अशे जे हार्ड वर्कींग लोक आसा जे आमच्या समाजांतले आमच्या सै भोंवतीचे आहा हेंकां तेंचो रायट मेळपा खातीर कित्याक मेळना हो मोठो प्रश्न आसा आज पर्यंत। आमी ह्या माध्यमांतसून कन्सर्न मिनिस्टराक आनी सरकाराक जशें तेंच्यांनी नोटीस दिवपाचें थरयलां आमी सरकारा कडेन बी रिक्वेस्ट करता आनी हेज्या पयलीं हांव चेअरपर्सन आसतना कन्सर्न मिनिस्टराक हांव 2दा तरी मेळ्ळो की तांकां रेग्युलरायज करचें, तांकां वेवस्थीत तेंच्यो लिव्स आसतल्यो, अदर वेजीस आसतल्यो किंवा तेंचो पेमेंट आसतलो, ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज तांकां एज पर द रूल मेळच्यो। कितकी वर्सां जाली तुमी काम? आमकां 8 वर्सां जाली, थोड्यांक 8 जाली, थोड्यांक 25 जाली, थोड्यांक 30 जाली, पूण आजून काय आमकां फिक्स करूंक ना। पे बीन आमचो चड वाडोवंक ना, 700 रुपया आसा। म्युनिसिपालिटीन लोक म्हणजे काम जे करपाक काम करपी आमी 35 जाण आसता। कसून येता तुमी सगळे? वेळसासून, दाबोसासून, मासोड्ड्यासून, दामशेसून, वांट्यासून आनी पर्यासून। तुमी आतां सद्या कितें मागणी केली? आमची मागणी इतकी आसा की आमकां तेंच्यांनी फिक्स तरी करचें नाजाल्यार पेमेंट तरी वाडोवचो। म्हाका म्युनिसिपालिटीन 12 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसा, म्युनिसिपालिटीन काम करता। आतां आमचे हे गव्हर्मेंटान कितें पगार वाडयला कितें वाडयला तो आमकां काय खबर ना। गव्हर्मेंटाचे खरें आमच्या म्युनिसिपालिटीन आमकां 700 रुपया दिसावडो आहा, तेचेर आनी कितें वाडोवपाचें अशी आमची इच्छा आसली।
आणि ते आता पुढे काय करतात आणि कितें करतात ते देव जाणा. पगाराचे तुमकां कमी मेळटा त्याची अडचण कितें जाताली तुमकां? अडचण म्हणजे म्हयन्याचे आमकां हे जायना न्हू आमचें चलून. कॅश कितको आहा पेमेंट तुमकां? 700 जालो. हय. तुमी आतां कितें म्हणून डिमांड घेयलेला हांगासर? एक पगार वाडोवंक आनी तेन्ना फिक्स करूंक. खूब वर्सां जालीं आमकां केरच घेयना तेणी. कितकी वर्सां आहा तुमी? आतां जाल्ले 20 वर्सां तरी जाल्ले. तेजे पयलीं आसा ते 30 वर्सां जाल्ले. हां मागीर तुमी आतां ह्या हितून म्हणजे जे दिसावडे मेळटा तुमकां तितून पावना? ना पावना न्हू सर. 12,000 बी गावतले हातीन. नाल्यार दिसावडीच न्हू आमकां. कामाक गेले पेमेंट नाल्यार ना. नाल्यार ना. मागीर तुमकां म्हणजे कितें कितें काम करचें पडटा? आमकां सगळे गटारांत काम करचें पडटा, सर्विसांना करचें पडटा, हां. घरांतले कचरो हाडचें पडटा हां सगळें.